लुकाचे सुवार्तेंत जाकारी आणि एलिझाबेथीक एकेच मांचेर हाडून सोडवण्याचे चरित्रे काणयेंत ताणी केळुल्लो आपापलो खाशेलो पात्र विवरूंच्यांत लूक सुवार्तेगार यशस्वी जाता. सुवार्ता जाकारी विशीं मात्र उलयना, बगर तो जाकारी आणि एलिझाबेथ ह्या दोगांय विशीं उलयता. जाकारी याजक तर एलिझाबेथी याजकी कुळयेची म्हणून ताणें वळख करून दिल्या. ती दोगांय देवा मुखार नितीवंत आसली म्हणा आणि दोगांय देवाचे उपदेश आणि नियमां आक्षेपाविणे पाळताली म्हणा. तांकां भुरगीं नासली आणि ती दोगांय उतार प्रायेक पावुल्ली म्हणा. ह्या उतार प्रायाच्या होकलांनी न्हवऱ्याक लुकाचे सुवार्तेन दादलो आणि स्त्री म्हणून भेद करून लेखिनासता सुवार्तेचे समतोलन वा बॅलन्स दाखवून दिले. ह्या सर्व मध्ये भोडव्यान स्नानीक जुवांचो जल्मय कळीत करच्या वक्ता स्नानीक जुवांचे मिसावय कळीत केले. ह्या मिसावा पैकी एलिया प्रवादीचेंच मिसाव म्हणजे इस्रायलाच्या भुरग्यांक सर्वेस्परा तांच्या देवातय परतुचें, बापाय भुरग्यांची काळजां परत एक करचें, अविधेयांक नितीवंतांचे वाटेक परतुचें आणि अशें सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक पर्ज आयती करचें ताचें मिसाव म्हणून व्यक्त जालें. नितीवंतांचो पूत जावन म्हणजे जाकारी एलिझाबेथीचो पूत जावन जल्मल्लो स्नानीक जुवांव आमकांय नितीवंतांचे वाटेक म्हणजे क्रिस्ताक वळखुचे भावार्थाचे वाटेक हाडसो संदेश घेवन आयलो म्हणच्यात सुवार्तेचे समतोलन शिकाराकच पावलां.